कित्याक खंय तरी लोकांची खूब सतवणूक जाता। कितले की भरमसाट बिलां लोकांक आयली, भरमसाट म्हळ्यार अशी 40,000 वर 50,000ची बिलां लोकांक आयल्या। अशे दोन कंज्युमर आत्तां ते भायर सरले, हांगाच्यान एक बी मेळ्ळे आमी सगळे जाण। सो एका वटेन मुखेलमंत्री म्हणटा गोंयकारांक 16,000 उदक आपूण फुकट दितलो, दुसऱ्या बाजूक लोकांक अशी बिलां येता। ही एक आसा सिंगल वुमन आसा ती, तिचे मुद्दम तुमकां बील दाखयता, तिका बील आयला 47,000। हे बील आयला एका म्हयन्याचे तिका। ती हाज्या पयलीं फावटी मारत गेल्यो, खूब फावटी केल्यो। त्याच बरोबर जे लेटर करपा जाय, कॉरस्पॉन्डन्स करपा जाय, त्यो सुद्दां कॉरस्पॉन्डन्स केले, ताजे हांगा प्रत आसा। डिपार्टमेंटाक केले हांगा म्हापशा, जे हेड ऑफिस आसा थंय केले। इतलेंच न्हय, मुखेलमंत्रीक सुद्दां हाणें कॉरस्पॉन्डन्स केले। मुखेलमंत्रीचो ऑनलायन ग्रिव्हन्स पोर्टल आसा पळय, थंय सुद्दां तिणें कॉरस्पॉन्डन्स केले, पण कसलोच तोडगो आयलो ना। हांगा जेन्ना एक मेळपाक आयले की आपलें सोल्युशन तरी दी, तेन्ना ही सांगता तिका तूं कोर्टान व सुप्रीम कोर्ट सुद्दां केल्यार हरकत ना, पयलीं बील भर, पयलीं 47,000 रुपयाचें बील भर आनी मागीर फुडलो स्टेप कितें तें पळोवया म्हणून। तेन्ना खंय तरी दिसून येता मुखेलमंत्रीचे आनी हे सरकारी तांचे बरोबर आसा आनी कितें एरोगन्स तो। जर मुखेलमंत्री किंवा PWD मिनिस्टरांक रायट इन्स्ट्रक्शन जाल्ले जाल्यार ही अशें उलोवपा जाय, हे स्टाफ अशें उलोवपा नासले। जेन्ना मुखेलमंत्री आनी जे मिनिस्टर आसा PWD तोच जर जाग्यार ना जाल्यार अशेंच एक्सपेक्टेड आसा गोंयच्या लोकांची सतवणूक आसा। तेन्ना आज एक हें उदाहरण आसा। दुसरें उदाहरण आनी एक तशें म्हापशेचीच बायल आसली, तिका आयला 38,000चें बील आयला। तिणें अश्योच फावटी मारल्यो हांगा, ती सुद्दां हांगा आशिल्ली, तिका मेळपाक आयली हांगा, ही तिका सुद्दां अशीच सतवणूक जाली, तोडगो काडलो ना। तेन्ना आज आमकां ताणें एश्युरन्स दिला की फुडल्या 8 दिसां भितर तोडगो काडटलो आनी अशें सतवणूक करपाचें म्हणलें बंद करा तुमी। तेन्ना एक्सपेक्ट करता की दोनी बिलां जी आसा भरमसाट बील आयला आनी दोनूय सिंगल वुमन, एक ती विडो आशिल्ली कळ्ळें, तिका 38,000 आनी हे बायलेक आयलो 47,000चें बील। तेन्ना हाजेर दिसून येता सरकाराक कोणाचो पूल कसो। सरकाराक फक्त कॉर्पोरेट आसा ते व्हडले आसा पळय तांचेच पडला, जो सामान्य नागरीक आसा, जो आम आदमी आसा, ताची फक्त सतवणूक करपाक सरकार फुडें सरला। 8 दिसांनी जर हेचो तोडगो सॉल्व जायना जाल्यार फुडले स्टेप कितें घेतले? फुडले स्टेप आमी नक्की तेच तांकां सांगलें, फुडलो स्टेप नक्की आमी फुडें जाप विचारपाक तुका येतलें, हायर अप वतले, मुखेलमंत्रीक सुद्दां विचारतले मागीर कितें चल्लां तें। हे सगळें सुरवात आसा गोंयच्या लोकांक कशी सतवणूक जाता पळय त्या सगळ्या लोकांक फुडें हाडपाचें जाय। एक सिंपल लॉजीक आसा। लॉजीक ही आसा की समज कोण खंयचो हॉटेल आसा, 3 स्टार हॉटेल आसा, व्यवसाय करता, तेका इतले हजारांनी लिटर वयता, इट्स अंडरस्टूड की बाबा तेजो बील इतलो येतो। हे एक हाऊस होल्ड आसा, तेजो कन्झम्पशन कितलो, इतलो लॉजीक ना हेंचे कडेन। हे इंजिनियर म्हणटात आपल्याक, हे इंजिनियर कसले आनी आमकां जाय कसले, हे डिपार्टमेंट जाय पीपल फ्रेंडली। ते आपूण राजा जावन बसलेले आसा, प्लस तेका उलट सांगता तेका म्हणटा तूं कोर्टान वच, हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान वच। दिस इज द लँग्वेज टू बी यूज बाय अ डिपार्टमेंट पर्सन हू इज सिटिंग फॉर अस। दिस इज नॉट करेक्ट। एक्शन मस्ट बी टेकन अँड प्रॉब्लेम शूड बी रिझॉल्व। टॉप डावन अप्रोच सीएम तसो उलयता पळय एरोगन्सान, तेच मागीर सकयल्ले उलयता। सीएम जर जाग्यार व्यवस्थीत लोकांचो तोडगो काडपाचें सीएमाक जर पडला, PWD मिनिस्टराक पडला, जाल्यार अशें एरोगन्स डिपार्टमेंट स्टाफाक येना। टॉप डावन अप्रोच म्हणटा पळय सदांच, वयलो जो आसता लिडर ताजे सगळे पोस्ट फुडली सरकार चलता, सरकारचें एडमिनिस्ट्रेशन चलता। सीएम जर प्रोएक्टीव जालो जाल्यार सीएम पोर्टलाचेर जेन्ना ग्रिव्हन्स केले, सीएम प्रोएक्टीव जाल्लो, ते बायले कडेन इन्स्ट्रक्शन इश्यू केल्ले, ह्या बायलेचे अशें हाल अजून पर्यंत जावपाचें नाशिल्लें। तेन्ना परत एकदां सीएम जर पळयता, विनंती आसा इमिजिएटली विदिन 24 hours हे जे सतवणूक जाता सामान्य नागरिकाचे ते रिझॉल्व कर, ते सोपय बंद करा तेका।